Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटका खातीर वरदान थारिल्लो अस्तंत घाट चड तेंप आसा तसो उरचो ना. प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो त्या वाठारांतल्या दोंगरफुटी आणि हुंवारान फुडल्या संकटाचे शिनाल दिला. अकस्मात घोग्यांनी पडपी पावस, मदींच दुष्काळी परिस्थिती अशा अरिश्टांनी 2050 मेरेन अस्तंत घाटाची 33% बायोडायव्हर्सिटी काबार जातली. IPCC क्लायमेट चेंजाचेर रिपोर्ट करपी पॅनलाचे शास्त्रज्ञ एन रवींद्रनाथ आणि जी बाला हांची शिटकावणी. कर्नाटकाच्या बँगलोर क्लायमेट चेंज इनिशिएटिव्हान घडोवन हाडिल्ल्या चर्चासत्रांत दोगूय उलयले. दोगांय शास्त्रज्ञांचो अस्तंत घाटांतल्या फुडाराच्या अरिश्टाचेर अलर्ट. प्रुडंटान हालींच त्या वाठाराचेर केल्ल्या ग्राउंड झिरो रिपोर्टाक आनीक एक शास्त्रीय आधार. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साच्या दोगूय शास्त्रज्ञांनी फुडल्या 30 वर्सांत अस्तंत घाटाची केन्ना ना इतली हानी दशा जातली म्हूण खर शिटकावणी दिल्या. अकस्मात उटंगार आणि मदींच दुष्काळ अशा परिस्थितीन अस्तंत घाटांतली जैवसंपदा काबार जातली. शेवणीं, जनावरां, जिवावळीक धोको. परिणाम भोगचो पडटलो घाटा सकयल आशिल्ल्या गोंयांक. COP25 एग्रीमेंट आसूं वा ग्रीन हाऊस गॅस एमिशन कमी करपाचे पॅरीस कबलातीत टार्गेट, मात फुडल्या 20 ते 30 वर्सांतली अरिश्टा हो सैम काबार करतली. हो प्रभाव कमी करूंक वीज निर्मिती, सिमेंट, स्टील, हेवी उद्देगांनी सुदारणा जाय. कर्नाटकाकूय खर निसर्गीक बदल अरिश्टाचे दीस पळोवचे पडटले. घाटांतली जिवावळ ना जातली. 5वीचार रानां, जैवविविधताय काबार जातली. पर्यावरण संवेदनशील अस्तंत घाटात 1400 चॅक डॅम बांदून दर्यांत वचपी उदकाची वाड आडोवपाचो भयंकर परिणाम जातलो म्हूण शास्त्रज्ञांनी शिटकावणी दिल्या. जलशक्ती मंत्रालया कडेन धरणा खातीर फंडिंग मागूंक मायनर इरिगेशन खात्यान हालींच घाल्ले प्रस्ताव आनी अशे तरेची धरणां अस्तंत घाटांत पालसणाक कोसळपाचें मुख्य कारण. उदका विशीं कर्नाटकाचो इतिहास दादागिरीचो. तांकां NGT, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार कोण लागना. तामिळनाडू, आंध्रा कडेन कोफुसावा. आता निसर्गा कडेन दादागिरी. परिणाम अस्तंत घाटाच्या पायथ्यावेले गोंय भोगता. अस्तंत घाट वाठारांनी उटंगार, दोंगरफुटी, हुंवार, दुष्काळ आता नित्याचेच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.